पयलीं शाळें भुरगीं खूब कमी आसलेलीं म्हळ्यार दुसरे कडेन घालतालीं भुरगीं 20च्या कमी जाल्लीं भुरगीं आमी ती 38 पावयलीं आनी त्या जाग्याचेर जर तुमी असली टिचर हाडूंक घालता परत शाळा बंद पडटली परत आमी भुरग्यांक आमी इस्कॉलान दवरपा ना आमी भायर घालतले भुरग्यांक ज्या टिचरी ट्रान्सफर जाले शिवाय आमगे भुरग्यांक आमी इस्कॉलान कशें धाडपाचें ना कित्याक आमगे भुरग्यांक सगळें सारकें शिकप ना जाल्यार सगळें फुडें शिकपाचें तेगे सुद्दां कमी जातलें ती हाजे पयलीं आशिल्ली नुव्या स्कुलांक थंयच्या लोकांनी तिका स्ट्रायक करून नाका म्हणून तिका थंयच्यान काडिल्लो आसा आनी त्या अशें टिचरीक हाडून तेमी कदव्या स्कुलान घातलो आसा तुमी सपोज ट्रान्सफर केलो थंय लोकांनी पेरंट्सान नाका म्हणलें तुमी ऑफिसान बसोवचें आशिल्लें तिका स्कुलान दुसऱ्या स्कुलान घालपाक गरज नाशिल्ली हांव 100% म्हणल्यार एडियाक सगळी इन्फॉर्मेशन खबर आसा शाळेत बोवाळ जाला म्हूण कळटनाच थंय एडीआय पावलो तुका जेन्ना MLA सांगता की बाबा अशे अशे प्रॉब्लेम जातले म्हणून तुवें इंटिमेशन दिली ताका सांगलें तरी आसतना तो हय पावलो हांवें सांगलें कितें पळया एक तेमकां आपयाय हांव येता सरा बी आपण उलोवया आमी अशें म्हणून तें येतलें परत तेमी थंय एप्लिकेशन दिलां तितलें तें आमी डिसिजन घेवंक शकना आमी डिसिजन घेवपी ना आमी फक्त अरेंजमेंट करपाचें हेवटेन तेवटेन ADI सांगता डेप्युटी डायरेक्टर सांगता तुमचे भितर सेटल करा आनी कितें तें मागीर आपूण डिसिजन घेता म्हणून आमी मॅसेज दिल्या हें आमी जें कितें मागलां ऑन बिहाफ ऑफ पेरंट्स आनी स्टुडंट्स तें जाले शिवाय भुरगीं स्कॉलां वचनाय म्हूण पेरंट टिचरीचे अध्यक्ष प्लस पेरंट्स सगळें सांगता आमी ह्या स्कॉलां भुरग्यांक धाडनाय म्हूण त्या टिचरीक काडले शिवाय थिंगाचोय गोडे बाबा पेरंट्स गोडे बोवाड करीत जाल्यार तुमी ऑफिसान बसय प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार.